आयज राष्ट्रीय जनता दल गोवा स्टेट प्रेसिडेंट अहमद कादर हांव तुमचे मुखार एक हें घेवन येयला की आमगेली जी पार्टी आहे राष्ट्रीय जनता दल हेका आयज आमी टोटल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर सगळे रिजायन दिवन ही पार्टी आहा ती आयज डिजॉल्व करपाक सोदता. हेजें कारण 2016 हांव स्टेट प्रेसिडेंट जावन लालूजीन म्हाका 2016 गोंयचो राज्याचो अध्यक्ष केल्लो RJDचो अपॉयंट केल्लो. तेजे मागीर हांवें ग्रास लेवलाचेर सगळ्यांक घेवन काम केलें, मेंबर्स केले. आमगेली ग्रास लेवलाचेर आमी जे जितले लोकांक एक करपाक शकता तितले लोकांक एक करून सगळ्या मेंबरशिपाक घेवन आमी आमचे हितून मुखार सरत गेले. तेजे मागीर आमगे राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगलेलें की आमी ही पार्टी जी आहा तांगेली पयलीं थंय उलोवप जाल्लें की आमगेली ही पार्टी गोंया भितर एलायन्स करतली काँग्रेसा वांगडा. आमची पार्टी स्वता समज झगडपाक शकना जाल्यार इलेक्शनार रावपाक शकना जाल्यार आमी एलायन्स करतले काँग्रेसा वांगडा. पण काँग्रेसा वांगडा एलायन्स करपाक आतां 2014 आनी 2019 मागीर आख्खे हिंदुस्थाना भितर खंय बी पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीचें अस्तित्व सगळें मिटलेलें आसा. आनी गोंया भितर बी तांगेलें कांयच उरोना. एक 2 या 3 लिडराक घेवन चलतात आनी तेंगेले बी आयज पळोवपाक गेले जाल्यार तेय खंय आहा तेय कळना. ताका लागून आमची पार्टी आहा ती आयज आमी चिंतलेला आहा की आमी सगळे आमगेले जितले एक्झिक्युटिव्ह मेंबर सगळे मेळून आमी आयज आमगेले पार्टयेक रिजायन दिवपाची एक चिंतले आनी आयज रिजायन दिवपाक पावले. कित्याक आमी कितें करपाक सोदताले पण हे पार्टीक आमी गोंयान हाडून हांवें इतली मेहनत केली पण आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बिहार सोडून गोंयचेर इतलो इंट्रस्टच दाखयना. कित्याक तांगेले फॅमिली भितर इतले प्रॉब्लेम आहा की ते तितूंतल्यान बिहाराच्यान भायर सरपाक शकत ना. तो फक्त झारखंड आसाम हेच घेवन बसलेले आनी दुसरी म्हणटा ती कित्याक बरेच राज्यान तांच्यांनी अध्यक्ष केल्ल्या स्टेट प्रेसिडेंटशीप दिल्ल्या पण तांच्यांनी फोकस करूं ना. आनी आमकां तेजे परिणाम भोगपाक पडले. 5-5, 6-6 वर्सां पार्टी घेवन बसून काम केलें जाल्यार तांच्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षान बी कितें इंट्रस्ट दाखोवपाक जाय, केन्ना येवपाक जाय या कितें हें आसतलें मुखार आमी इलेक्शन झगडटले काय ना झगडटले हेजेर इंट्रस्ट आमीच सदांच वचून हांव दिल्ली वचून परत हें विचारतालो तांकां आमी करपाक कितें. इलेक्शन आयिल्ल्या, मुन्सिपल येयल्ल्या, पंचायत येयल्ल्या, हाजे विधानसभाचे येयल्ल्या हांव परत वयतालो तांचे कडेन आन्सर करतालो. ते म्हाका सांगताले राव मुखार उलया, काँग्रेसा कडेन एलायन्स करया नाजाल्यार आमी स्वता कॅन्डिडेट घालया. हें आश्वासन म्हाका सदांच दीत आशिल्ले आनी आतांय दिताले ते. पण आतां अती जाल्ली आहा कित्याक ही पार्टीक हांव घेवन 7 वर्सां म्हाजें जे एक विजन आशिल्लें आमी ही पार्टी उबारून मुखार हाडटले आनी ही पार्टींतल्यान कॅन्डिडेट घालतले आनी आमी हें करतले पार्टिसिपेट जातले हें सगळें चिंतून हांव दवरलेलो. पण हें जें आतां हांगा अशें दिसून येयल्लें आहा की मोठी पार्टी जी आशिल्ली गोंयान तीच पार्टीचें अस्तित्व ना आयज. जाल्यार ही पार्टीक फाल्यां लोक खंयच्यान एक करतले म्हणून तेय एक आमचे मनान आशिल्ले. ताका लागून आयज हांवें ते सगळे आमगेले एक्झिक्युटिव्ह मेंबराक घेवन 3-4 दिसांच्यान बसून मिटींग घेवन सगळे एक हें केलें आनी आयज फायनल केलें आनी आयज आमी तें रिजायन दिवन आख्खी पार्टीक आमी आख्खी पार्टीच्यान जितले बी आसा आमचे मेंबर बी जोडलेले आहा तांचे कडेन बसून सगळे एक करून आयज आमी जे फायनलायज केले कॉलेप्स केली ही पार्टी. आनी हेजे मागीरचें कितें आहा तें आमी पळयतले कशें करपाचें, कितें करपाचें, खंयचे पार्टीक वांगडा वचपाचें काय ना वचपाचें आजून डिसायड करूं ना. आतां तुमगे आमी हें तुमकां सगळें रिजायन करून आमी हें दितात तें तुमी एक्सेप्ट करचें. रेजिग्नेशन धाडलें इमिडिएटली धाडटलो नाल्यार हांगसर तुमचे मुखारच हांगसरल्यान तेजस्वी कडेन नाल्यार आमगेले मिसा भारती कडेन उलयतलो. तुमचे कितले मेंबर आहात तुम्ही टोटल मेंबर कितले एक्झिक्युटिव्ह मेंबर टोटल टोटल आख्खे गोंया भितर एक
संघटना आमी केल्ले न्ही. ओ खाली आखें का आखें का. आखेचे तुमकां एकाच हेजेर जाय काय सगळे हेजेर जाय? ऑल गोवा ते आमी कितें आसा ते आमी तुमगे हे करून दिता काय तुमकां. ना तर कितले ओव्हरऑल काय ओवरऑल म्हणल्यार एक आशिल्ले कितें तरी हांगा आख्याचे एक ऑलमोस्ट एक 10 ते 15 हजार ऑल ओव्हर गोवा का टोटल रिझाईन दिले आता ना ते तेच्यानी रिजायन दिवना. त्यांच्यान रिझायन दिवना कळटा का ना. ही आता एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स Executive member resign करता आमी. रिजायन करून आणि ते आयज रातचे आमगेले सगळ्यां कडेन उलोवप जातले कोण कोण येवपा ते मडगांव येतले ना जाल्यार तांचे कडेन फोनाचेर उलोवन टोटल तांकां जितले resign मेंबर्स करपा आयला तेय resign ते रिजायन करता. तुमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर कितले आहा? टोटल आमगेले 12 जाणां बरं आणि आता सध्या प्रेझेंट आमी इतले आसा ते हांगा. कित्याक ते मातशे थोडे कामाक लागून येवंक ना ते. त्यांच्यानी रिझाईन दिले हय सगळे म्हाजे कडेन पावले सगळे म्हाजे कडेन पावला. टोटल पार्टी आहा ती टोटल पार्टीज कॉलम एक्झिक्युटिव्ह मेंबराचे सायड इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना म्हणून पार्टी रिझाईन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना न्हू राष्ट्रीय अध्यक्षाक मातशें तरी इंट्रस्ट आसपा जाय कित्याक आमी पार्टी हाडून बेश्टी नांवाक लागून हांगा बसपाक शकना न्हू आमी मुखार कितें करपाक सोदता न्हू. गोंयचे हेजे कडेन ताजे बिलकुल लक्ष ना. सपोर्टूच ना तेगेलो आनी तो तागेले एक आमकां कांयच हें दिना तो इन्फॉर्मेशनूच दिना. कितें करूंक सोदताले तुमी? हां कितें करूंक सोदताले कोण तुमी कितें करूंक सोदताले? आमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट Election contest करपाक सोदताले. सेक्युलर पार्टी आमकां कोण साथ दिता तांच्या वांगडा वचून मुखार कितें फॉर्म अलायन्स करपाक सोदताले ताका लागून 6 वर्सां घेवन बसलो न्हू. तर ही 6 वर्सां तुम्ही केन्नाच इलेक्शनाक येवपूच ना. इलेक्शनाक म्हाका जेन्ना टायम मेळ्ळे तेन्ना आमी सगळी तयारी केली तेन्ना बी फॉर्माची जेन्ना टायम येयलो तेन्ना एलायन्साची खबर येताली आनी हांगा एलायन्स करपाक सेक्युलर पार्टी आहा तेंगेलेच पयलीं मतभेद चालू आहा. एकच पार्टयेचे 2 विचार चलतात पण काँग्रेसाचे ना. पार्टी सांगता तुमकां सेक्युलर पार्टी म्हणटा तुमकां तेंगेले भितर उरलेले कितले जाण उरलेले 2 या 3 नग उरलेले आतां सद्या ते तेंगेले एक दुसऱ्याचे विचार मेळना आनी आमी तेंचे भितर वचपा पेक्षा आतां चिंततले आनी आमकांय ते कसो सपोर्ट करतात ते? कशे सपोर्ट करतले तेय आसा आनी तेय केन्ना आमकां हितून हें घेवना सिरियसली बी घेवना. तर तुम्ही म्हटलं पळय सेंट्रलाक काँग्रेस पार्टी काबार जाली तशी गोंयानूय काबार जाल्या म्हणजे ऑफकोर्स आतां तुमी हांगा पळया कितें आसा काँग्रेसीचो अस्तित्व सगळो टोटल कॉलेप्सूच जाल्ले भशेन एक 3-4 लिडर्स उरलेले आहा तांचे मदींच तांचे भितर हें चालू आहा. तुम्ही बीजेपीन जॉईन जातले ना बीजेपीन जॉईन जाता म्हणून अशें म्हागेलें कांयच जाता येना. आमी अजुनूय कांयच चिंतूना. कांयच चिंतूना आमी. हेजे मागीर आमी सेक्युलर विचारधारा कोण घेवन चलतले तांकां सपोर्ट करपाक तांकां सपोर्ट करपाची तयारी आसतली. पण पयलीं आमी आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे सगळे एक मिटींग जातली आयज तेजे मागीर आमी सगळे आमगे मेंबराक घेवन बसतले आमकां खंयचे पार्टीक सपोर्ट करपाक आनी सेक्युलरिजमाचे कोण विचारधारा घेवन चलतले आनी आमगेले कम्युनिटीचें काम जातले ह्या सगळे कम्युनिटीक घेवन चलतले तसले पार्टीक आमी प्रत्येकाचो विचार पयलीं आमी सगळे कडेन मांडटले आनी सगळ्यांचे डिसिजन डिसिजन घेतले. तुमच्या कम्युनिटी भितर कितें कितें कामां पेंडींग उरल्या? आमचे कम्युनिटी भितर जाल्यार हांव मुस्लीम. तेच म्हणटा. हय कब्रस्तानचो इश्यू तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. लास्ट कितले वर्सांचो 25 ते 30 वर्सांचो आश्वासना शिवाय कांयच दिलें ना आज पासून. इलेक्शना टायमार कब्रस्तान याद जाता तांकां. इलेक्शन कशें काबार जालें कब्रस्तानाचे मुवमेंट जाता थंय एक मनीस तयार जाता एलिगेशन घेवन या ताका स्टॉप करपाक एक मनीस येवन ते केस रेडी करून दवरता. हे लास्ट 25 to 30 years चालूच आहा तांगेलें. आता तुमची आलीच आता एकलो आणि काँग्रेसात आसलो तो बीजेपीन गेला त्याने हो मुद्दो तेजे आमकां कांय खबर ना. उर्फान म्हणला तो होच इश्यू घेवन तो थिंगा गेला सॉल्व करपाक. नो हो इश्यू तो एकटोच न्हू आख्खे गोंयचे मुस्लिमान तुमकां कोणाच्या तोंडार जाल्यार हेच मेळटले. मुस्लीम समाज केन्ना तुमचे मुखार आरक्षण हें तें जॉब गिफ्ट केन्ना मागलेले आहा कांयच मागूना. फक्त आमगेले कितें एकच हें माग आहा आमगे कब्रस्तान आमगे सेफ्टी. कब्रस्तान आता खंय खंय ती काय एकाच जाग्यार? आतां सद्या आतां सावथ गोवात चलता आमगेलो मडगांवचोच इश्यू सगळ्यां व्हडलो इश्यू आहा लास्ट 25 years. तो पणजेचो इशू आहा तो पणजेचे इश्यू हांगसरल्यान क्रेज करतलो न्हू. आतां हांव म्हाका सावथ गोवाचो म्हणून सावथ गोवाचो तेच्या हिशोबान तुमकां सांगलें. तुमकां दिसता ते राजकारण करता हे इश्यूवरती? हय ते समज ती इश्यू सॉल्व जालो जाल्यार राजकारणान कशें करपाक मेळटलें मुखार लिडरांक. तो एक पॉयंट तांचो. तो एक मुद्दो आसतलोच न्हू.